प्रितीच्या भावनेनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 10वा विसवोर वोड 16 ते 23 पर्यंत. Mathew chapter 10 verses 16 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आयकात, लाडक्या मोदे मेंढरा कशी हांव तुमकां धाडटा. हे पासत सोडपा पोरी चोतूर तर पारव्या पोरी सादी जायात. मनशाताय शिडूक रावात. ती तुमकां धरून सोबेत व्हरतेली आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतेली. म्हजे पासत अधिकाऱ्या आनी राजा मुखार तांच्या आनी ओन भावार्थ्याच्या फुड्यांत तुमी गोवाई दिवचे खातीर तुमकां व्हरतेली. पूण तुमकां धरून दितोच ते घडयेर तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. कित्याक उलयतात ती तुमी न्हय, पूण तुमचे उद्देशी उलयता तो तुमच्या बापाचो आत्मो तो. ते खातीर कशें आनी कितें उलोवचें ते विशीं हुस्को काडी नाकात. जिवीशी मारूंक भाव भयणीक आनी आवय बापूय पुतां धुवांक लावन दितेली. भुरगीं आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतेली. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावतीत तांचेच थारोन जातले. मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोगरां तुमी भोंवून सारची नात म्हूण हांव तुमकां खरें सांगता. देखून ह्या नोगरांत तुमकां दुमाडो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नोगरांत पडून वसा. प्रितीच्या भावनेनो आयच्या शिवर्तमानान जेजू कितें आमकां सांगता. तो म्हणटा मनशाच्या पुता लागीं जेजूच्या नांवा पासत सगलो लोक आमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतात तांचें तारण जातलें. पोतून वाचता 22वी वोड जेजू कितें म्हणटा. तो म्हणटा ताज्या नांवा पासत सगलो लोक आमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतात तांचेंच तारण जातलें. भाव भयणीनो, आमी आख्खें शिवर्तमान आयकलां जाल्यार जेजू आयज येता तो दुमाळो विशीं आमकां शिकवण दिता. आनी कित्याक म्हणटा अशें घडटलें. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता, ह्या संवसारांत सगलो लोक जेजूक ओळखना. सगलो जेजूक आजून आपलो सोमी देवान सरवंडार मानून घेवंक ना. म्हणटच जो कोण जेजूक सरवंडार देवान आपलो सोमी मानून घेना तो आजून जेजूच्या राज्यान ना, म्हणजे ते जेजूच्या राज्या भायर आसात. आनी जो लोक जेजूच्या राज्यान ना तो जाता लोक संवसाराचो ओ सैतानाचो. जो लोक जेजूच्या राज्यान ना तो लोक जावन आसा संवसाराचो आनी सैतानाचो. आमी पळोवंक जाय की आमी खंयसर आसा. आतां आमी खरेपणी जेजूच्या राज्यान आसा वा आमी संवसाराच्या राज्यान आसा वा सैतानाच्या राज्यान आसा. म्हणटच ही राजवडकी जी आसा, आतां कोण म्हणटलो संवसाराचो लोक आनी देंवचाराचो लोक आनी क्रिस्ताचो लोक, क्रिस्ताच्या जेजूच्या राज्यान आसा तो लोक, तांचे तो कशे भाशेन आसता. भाव भयणीनो, जो कोण जेजूच्या राज्यान आसा, कोण जेजूचो पाटलावदार जाता, जेजूचेर बावर दवरता, ताचें खरें तारण जालां. तो आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत सारता. म्हणटच जें देवान आमकां सांगलां आपल्या उतरान, त्या उतरा प्रमाणे तो आपलें जिवीत जियेता. आनी पवित्र आत्मो जो ताणें अनुभवला, ताका मेळ्ळा, त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताणें मोग देवाचो अनुभवला. तो आतां त्या मोगान चलता आनी तो मोग दुसऱ्यांक दिता. जो कोण संवसाराचो लोक आसा तो संवसाराचो लोक फकत संवसाराचे वस्तूचेर आपली चोत्ताय जाता. ताका कांय पडोंक ना. ताका कांय धर्माचें पडोंक ना, जेजूचें पडोंक ना, कोणाचेंच पडोंक ना. ते आपले संवसाराच्यो वस्तू ते कितें ताका कितें चलता. आनी सैतानाच्या राज्यांतलो लोक जो आसा तो आतां सैतानाच्या राजवडकीन काम करता. म्हणजे सगळें मेडें काम, चोरोवपाचें, नागोवपाचें, सगळें वायट जें आसा तें काम करतात. आनी भाव भयणीनो, हें जें
सैतानाचे काम आसा ते देवाच्या राजाचेर आड आसता. देवाच्या राज्यांतलो लोक त्या भाशेन चलना, ते देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. सैतानाच्या राजवटीन जो लोक चलता ते सगळे सैतानाचे, नागोवपाचे, चोरपाचे, फोट्यो मारपाच्यो, केन्यो करपाच्यो, बायलां बरोबर संबंद दवरपाचो, सोरो पिवपाचो, ड्रग्स घेवपाचे, लोकांचे मारामारी करपाची, हे जे सैतानाच्या राज्यान आसा ते फकत सैतानाच्या राज्यांतलो लोक करता. आनी म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेजू म्हणटा जेन्ना आमी ताच्या राज्यान आसा, आमी ताजो मोग आमी अणभवला, आमी कितें करूंक जाय? आमचें तारण जालें, सगळे लोक इफेलना वता म्हणून आमी बसपाचें आनी कांय करपाचें न्हय. जेजू म्हणटा आमी तो मोग अणभवला जाल्यार, खरेपणी आमी जेजूच्या राज्या प्रमाणे चलता जाल्यार आमी ताचें उतर परगट करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी उतर परगट करूंक येता भाव भयणीनो, जो लोक संवसाराचो आसा इतलो आमकां त्रास करचो ना. कित्याक संवसाराचो लोक कितें करता? तुमी देवाचें उतर सांगात, आमकां कांय पडोंक ना. तुमी कसलेंय सांगात, आमी संवसाराचो लोक तो कांय त्रास करचो ना. पूण जो कोण सैतानाच्या राज्यान आसा, तो सैतानाचो राज्यांतलो लोक, जो आतां सैतान तांचे भितर आहा, तो आतां त्या लोकांक वापुरता, तांकां उजार करता. जो लोक देवाचें उतर परगट करता तांचेर आड येवपाक. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना हो धुमाळो येता, धुमाळो येना कित्याक? तो लोक जो तो परगट करता ताजेर ताका राग येयला. ते उतर तांचे भितर आसा, ते उतर देवाचें उतर परगट करता ताजेर आड येता. आनी आतां भाव भयणीनो धुमाळो जाता. तर आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा जेन्ना आमी ताजें उतर परगट करतले आमी कशे भाशेन उलोवंक जाय, कितें म्हणूंक जाय, कितें कशे भाशेन तांकां समजूंक जाय, ताजेर आमी कसलीच काळजी कसो हुस्को घेवपाचो न्हय. कित्याक त्या वेळार पवित्र आत्मो आमचे भितर जो आसा तो आमकां उतरां दितलो. ताज्या जाणवायेन, ताजे शक्तीन आमी ती उतरां उलयतलीं. आनी जो कोण तें देवाचें उतर आयकता, ज्या लोकांक देवान विचून काडल्यार जेजू वरवीं, तांचें तारण जातलें आनी ती सोर्गींच्या राज्यान भितर सरतलीं आनी खरेपणी उजवाडान भितर सरतलीं. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या धुमाळाक लागून, ह्या धुमाळो येतलो लागून आमी बसोन कसलोच फायदो ना. कित्याक खरेपणी आमी जेजूचो मोग अणभवला जाल्यार हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय, तांकां बरी खबर दिवंक जाय जेजूची. तर आयज जेजू आमकां सांगता, जेन्ना आमी कोत्तेल्यांक धुमाळो येतलोच, आनी येतलो म्हणून आमी आमचें काम करपाचें न्हय, पूण आमी सगल्यांक सांगूंक जाय की जेजून कितें केलां आमचे पासत खुर्सार, कशे भाशेन आमचें तारण केलां. आनी ही बरी खबर दिवन आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयज सान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.